काणका म्हापशा पर्रा रस्त्याचेर विश्वाटी जंक्शनाचेर खासगी बशीचो दुभाजकाक आणि 20 खांब्याक नेटाचो धपको बशिल्ल्यान प्रवाशांनी भरिल्ली ही बस उमटून रस्त्याचेर पडली। हातून बस चालकाक बशीचो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका आणि प्रवासी मेळून अशे 2 जाण जखमी जाला अशी माहिती आयला। मात हातून कसलीच जिवीत हानी कोणाक जावंक ना। हो अपघात शेनवारा राती 8 वरांच्या सुमाराक घडलो। ही प्रवासी बस म्हापशेच्यान कालांगुटे वताली। हातून 2 जाणांक दुखापत जाली। तांचेर म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार करून तांकां घरा धाडिल्ले लेगीत आसा। ह्या अपघातात जिवीत हानी जावंक ना, मात बशीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। बशीच्या धपक्यान दुभाजका वयले 20 खांबो जो आसलो तो मोडून पडलो। उजो पालोवपी दळाक घडणुस्थळाचेर पावपाक मातसो वेळ लागलो, पूण दळान सुवातेचेर धांव मारून हे बचाव कार्य केले। जाल्यार म्हापशे पुलिसांनी फुडलो आतां पंचनामो केला। कॉल आमकां आयज सांजे 7:00 आयिल्लो कॉल। हांगासर आमी आयले तेन्ना पळयलें जाल्यार गाडयेन बस टर्न ओवर जाल्लेली आशिल्ली आनी तेतून 20 ते 25 पॅसेंजर आशिल्ले आनी ड्रायव्हर इंजर्ड जाल्लो आनी एक पॅसेंजर इंजर्ड जाल्लो। ती आमची पयली गाडी येयल्ली तेणी तांकां काडलेले आनी लोकांनी हेल्प केल्या आनी आतां आमी हांगा येयल्या ती गाडी टर्न ओवर जाल्या ती क्रेनीन ताका रस्त्या वचून सायडीक काडले आनी डिझल कितें वतले आशिल्ले तेजेर उदक मारून आमी ते क्लियर केले आनी इन्सिडंट घडोवंक जायना।